मुळगाव शिवोलकार वाड्यावेल्या रस्त्याचेर कार आणि दोन मोटरसायकलींमदी जाल्ल्या अपघातात दोग जाण गंभीर जखमी जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटरसायकलीक धपको दिल्या उपरांत कारीचो लायटीच्या खांब्याक धपको बसलो। अपघातात कार आणि दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालां। दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो। दिवचल असनोडे ह्या मेन रस्त्याचेर मुळगावच्या शिवोलकर वाड्याचेर हो अपघात घडिल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात बुधवारा सकाळी 9 वरांचेर घडिल्ल्याचें कळटा। हो अपघात नेमको कसो घडलो ते कळपाक मार्ग ना। मात एक जी 4 व्हीलर आसा जी दिवचलच्यान असनोडेच्या दिकेन वताली ती 4 व्हीलरीन सरळ उजवे सायडीच्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान ती जी 4 व्हीलर आसा ती पुरायपणान फुडले वटेंतल्यान काबार जाल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण थंय आनीक 2 मोटारसायकली पडिल्ल्यो आशिल्ल्यो। एके मोटारसायकलीचे तर फुडले व्हील लेगीत तुटून पडिल्ले। ह्या अपघातात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात ज्यो मोटारसायकली आसात ताचे वयले दोग जाण दोनूय मोटारसायकली वयले मेळून दोग जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा। जाल्यार जे मोटारसायकलीचे व्हील सुटला ते ती मोटारसायकल चलोवपी जो आसा ताचो एक तो गंभीर जखमी जाला आनी ताचो एक पाय मोडिल्ल्याचें कळटा। हो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक स्थळा वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्यो मोटारसायकली आसा त्यो असनोडेच्यान दिवचलेच्या दिकेन येताल्यो आनी जी 4 व्हीलर आसा तिणी ओवरटेक करतना ह्या मोटारसायकलींक धपको दिलो आनी उपरांत लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे पुलीस घडणूक थळार पाविल्ले आसा। घडणूक थळाचो पंचनामो लेगीत केल्लो आसा। जे जखमी जाल्यात तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात आनी तांचे विशीं अजून नेमकी म्हायती मेळूंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।